त्यांचो नेग्लियन्स इतको वाढलेलो आसा की खंय आमकां आमी आमचे ते जावंक सोदता हेजे भितर की खरें तर ह्या कंपनीचे आनी ह्या अधिकाऱ्यांचे माननीय मुख्यमंत्री जे होम मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी ह्या कंपनीचे आमच्या सगळ्या लोकांक ह्या भागातल्या लोकांक जिवंत काडपाचो प्रयत्न केलो ते नातीक ती बदलू केलो आणि तो प्रयत्न हांव म्हणटा की आमकां सगळ्यांक जिवंत मारपाची त्याची साजिश केल्ली आहा त्या साजिशाचेर त्यांच्यानी चौकशी करून त्या कंपनीचे आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे 302 कलम अंतर्गत त्यांची कारवाई करची कित्याक हे अशें जर चालू उरलें तर आमकां ह्या गांवांत रावपाक मेळचें ना हे प्रकल्प मागीर येवं तर आमी जगोवंक शकचे ना पूण आमचो प्रश्न आमच्या मुखार येयल्ले आसा म्हाका पूर्ण अभिमान खात्री आसा की मुख्यमंत्र्यान तयार दिताले पण म्हाजी इतली तेजेर मागणी आसा की अधिकाऱ्यांचो जो भितर वाडलो आसा तेजेर तरी कारवाई जावची तशेंच जेन्ना आमी प्रयत्न केलो हांव आमच्या मुखेल तयारी करता हांव मंडळ अध्यक्ष म्हणून की इवन आयज सामान्य जनता हेंचो प्रशासनाच्या विश्वास उरता कित्याक प्रशासन तात्काळ आपले काम करिना मी हांव तुमचे मुखार सांगता पयले प्रिफरन्स आमच्या लँड युजराक मेळटले दुसरे प्रिफरन्स आमच्या पंचायती लेवलाक मेळटले तिसरे प्रिफरन्स आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटले आनी आमच्या मतदारसंघाक कसो कोण मेळना तालुक्याक मेळटलो मागीर गोंयांत मेळटलो आनी गोंयांत एक कोण मेळटलो भायलो मेळटलो हे तांणी उतर दिल्लें हांव हेच्या खातीर आमी एअरपोर्ट हाडला कारण एम्प्लॉयमेंट बद्दल हांवें डेव्हलपमेंट विकासाक आमचीच कमी ना गव्हर्नमेंट सर्व्हिस आम्ही खूप दिली या मतदारसंघात सेक्रेटरी केले ग्रामसेवक केले एमडीसी केले पोलीस केले ड्रायव्हर केले कितलेशे दिले आता सुद्धा त्याने नोकरी काढली त्याच्या भितरही नोकरी तुमकां मेळटल्यो पण म्हाका कोटा मेळटा तोच मेळटलो सगळ्यांक आमी दिवंक शकचे ना पण 100% सगळ्यांक नोकरी मेळटली या एअरपोर्टाचेर हे माझे उतर तुमकां हांवें केन्ना फटींग दिली फट मारून केन्ना उतर घेवन मतां घेवना पण एक तें सांगचें जाता तितले बेगीन म्हणटा आसतना हांव कित्याक एक म्हयनो फक्त एक 2-3 गजाली घेता पडटा आमचो प्रयत्न आसा एक म्हयन्याच्या भितर हे कॉम्पेन्सेशन तुमकां मेळोवन दिवपाचें प्रायमरी तेजो सर्वे जो आहा तो आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेंच्यांनी केला ताका एक 2-3 गजाली आहा थोड्या जाणांच्यो म्हणजे जमनी तेंच्या नांवार ना कोणाच्यो गव्हर्मेंटाच्यो आसा पण तितूनय हांव वचना जोनी कोणी उत्पन्न केल्लें जो कोण उत्पन्न भोगतालो ताका ते कशा पद्दतीन बेगीनात बेगीन दिवंक मेळटलें तें आमी दिता दिला कितल्यान आनी कितलें दिवंक मेळटा तितके मॅक्झिमम आमी दिता दुसरी गजाल